दिसांनी सोडयता म्हादयचो प्रस्न. जावडेकरान गोंयच्या प्रतिनिधी मंडळाक दिले उतर. मंत्रालयान कर्नाटकाक धाडिल्ले पत्राविशीं खंय ताका ना कसलीच म्हायती. गोवा फॉरवर्डान राष्ट्रीय हरीत लवादाक सादर केली याचिका. रजनीकांताक दितले इफी 50 हो स्पेशल आयकॉन अवॉर्ड. उक्तावणाक अमिताभ बच्चन लायतलो हजेरी. फ्रेंच अभिनेतो इजाबेलाक भेटयतले लायफ टायम अवॉर्ड. म्हादय राखपा खातीर एकठांय आयल्यात 10 राजकीय पक्ष आनी सामाजीक संघटना. RSSचो बंडखोर फुडारी वेलिंगकार आनी आम आदमी पार्टीचो एल्विस सहनिमंत्रक. शेवटाक कुठ्ठाळच्या सरपंच आनी उपसरपंचाचेर हाडलो अविश्वास थाराव. नव्या पंचमंडळाक भाजपा आमदार एलिनाचो तेंको. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. गोंयच्या सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळान म्हादय प्रस्नावेल्यान सोमार दिसा जावडेकराची दिल्ली वचून भेट घेतली. कळसा भांडुराच्या पर्यावरणीय दाखल्याचो प्रस्न 10 दिसां भितर सोडोवपाचें उतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान दिला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मिडियाक सांगले. हो निर्णय गोंयच्या फावरात आसतलो अशेंय ताणें म्हटलां. पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार ताच्या मंत्रालयान कर्नाटकाक पर्यावरणीय दाखलो दिल्ल्याची आपणाक कांयच खबर ना अशेंय ताणें सांगलें. आनी पब्लीक जाल्ल्या आपल्या ट्विटाचेरूय तो उलयलो. दिल्ली गेल्ल्या सर्वपक्षी प्रतिनिधी मंडळाचे फुडारपण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केले. ताचे बरोबर आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, WRD मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिक्स, भाजपाचो खासदार विनय तेंडुलकार, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसाय, मगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार तशेंच म्हादय बचाव अभियानाचे फुडारी राजेंद्र केरकार आनी निर्मला सावंतय आसली. मजेची गजाल म्हटल्यार केंद्रीय मंत्री जावडेकरान वा गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बसका घेतिल्ल्याचो ट्वीट केलो ना, पूण आयुष मंत्री श्रीपाद नायक तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन बेगोबेग आपलो ट्वीट घालो. म्हादयचे उदक कळसा भंडुरा प्रकल्पाच्या निमतान मलप्रभात वळोवपा खातीर दिल्ल्या पर्यावरणीय दाखल्याची आपल्याक कितेंच कल्पना नाशिल्ल्याचें जावडेकरान म्हणिल्ल्याचें दिगंबर कामतीन सांगलां. गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय जाल्यार सांगता आपणे जावडेकराक ताच्या ट्विटा विशीं विचारलें तेन्ना तो वग्गी रावलो. ज्याचे विरोधान आमी रस्त्यार आयले, ज्याचे विरोधान येदो व्हडलो बोवाळ जालो आनी ज्याच्या खातीर हें ऑल पार्टी डेलिगेशन ताका मेळपाक आयलें, हें लेटरूच एक सादें लो लेवल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट आनी क्लायमेट चेंज ह्या ऑफिसरान दिलें म्हूण. आतां हें आयकुपाक बरें दिसता, पूण फुडें मंत्र्यानूच केल्ली ट्वीट आनी मागीर युनियन मायन्स मिनिस्टर प्रल्हाद जोशीन म्हणिल्लें थँक्यू ट्विटराचेरूच, हें हाका कांय उत्तर मंत्र्या कडेन नाशिल्लें. सो बेसिकली सांगूंक गेलें जाल्यार दीस इज अ हॉलो जस्टिफिकेशन गिवन बाय द मिनिस्टर एंड इट विंडिकेट्स माय स्टँड एंड माय फियर दॅट गोवाज इंटरेस्ट वेर बींग सॅक्रिफायस्ड at the altar of by-elections to be held in Karnataka. आता मंत्र्यान सांगिल्लें आहा की 10 दिसांनी आमी हें जें लेटर आहा तें आमी विड्रॉ करतले आनी गोंयांक न्याय दितले म्हणून. आतां 10 दिसांनीच नॉमिनेशन प्रोसेस थंय संपन्न जाता कर्नाटकान ते बाय इलेक्शनाक. म्हणटकच दीस इज ऑल लिंक टू कर्नाटका बाय इलेक्शन हें क्लियरली कळटा. म्हादय विशींचो अराजकी दृश्टिकोन जाणा जावन घेवपा खातीर गोवा 365 म्हादय बचाव अभियानाचो सचिव राजेंद्र केरकारा कडेन संपर्क साधलो. दिल्ली जाल्ले मिटिंगे विशीं पळयात ताचें मत. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जे आसा त्यांच्या वतीन एक निवेदन सादर केल्लें आसा. त्या निवेदनान ज्यो मागण्यो केल्ल्यो आसा तितून पयल्यान पयली मागणी जी केल्ली आसा मुख्यमंत्र्यांनी ती म्हणजे केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे जे संचालक आसा त्यांच्यानी कर्नाटकाच्या निरावरी निगमाचे जे मुख्य अभियंता आसा त्यांच्यानी स्पष्टीकरण मागलेले की पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 हे कर्नाटकाच्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाक लागू जाता काय ना, तर त्याच्या संदर्भात जे स्पष्टीकरण दिले ते जीवाक चुकीचे आसा. ताका लागून ते जे आसा ते बेगोबेग फाटी घेवपाची अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. आणि हे जे पत्र आसा
दिल्ले आसा ते पत्र बेगोबेग पार्टीचे अध्यक्ष सांगले. त्या वेळार केंद्रीय मंत्र्यान अशें आश्वासन दिले की आपण 10 दिसा भितर या पत्राक जे आसा ते स्पश्टीकरण करपाक लायता आणि गोंयचेर हिजो संबंध जे आसा ते सुरक्षीत उरताले ह्या नदरेंतल्यान आपण पावलां मारता म्हणून सांगले तेंच्यांनी. आणि त्याच परीन जे पत्र दिल्ले आसा तेची आपणाक अजिबात कल्पना ना अशेंय तेंच्यांनी ह्या वेळार सांगले. आणि तांणी ट्वीट केल्लो ताजे बद्दल तांणी कितें सांगलें? ते ट्वीट जे आसा ते आपूण करूंक ना अशें तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा. आणि पत्र जे आसा ते आपल्या कडेनूच येवंक ना अशें तेंच्यांनी सांगले ह्या वेळार. ह्या सगळ्या प्रकरणाची जी वस्तुस्थिती आसा ती तेंच्या लक्षान येयली आणि मागीर तेंच्यांनी आमी जेन्ना मागणी केली तेंकां की तुमी संयुक्तरित्या कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांचे प्रतिनिधी घेऊन एकंदर जॉईंट इन्स्पेक्शन करा आणि एकंदर त्या परिसरात कितें चल्लां ते पळयात. त्या वेळार तेंच्यांनी सांगले की आपण त्याचा विचार करतलो आणि त्यांची जी देहबोली असली त्यांनी आमच्या प्रश्नांक ज्या पद्धतीने उत्तरां दिली अशी आमची अपेक्षा आसा की आम्ही जे मागणी केल्या त्यो मागण्यो मान्य जातल्यो अशें दिसता. मजगती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान दिल्ल्या दाखल्याच्या विरोधात गोवा फॉरवर्डाने राष्ट्रीय हरित लवादा मुखार याचिका दाखल केल्या. या विशयाचेर पळयात विजयाचे म्हणणे. आता ही केस जेन्ना फुडें येतली तेन्ना गोंयच्या सरकाराक, कर्नाटकाच्या सरकाराक आणि युनियन MOF मिनिस्ट्रीक तांकां जर सिन्सियरिटी आहा, तांचे जर तत्वां सारके जाल्यार तांकां हे पेटिशनान चान्स मेळटलो की क्लियर टू कम क्लियर ऑन दीस. गोवा 365 ब्युरो. सुपरस्टार रजनीकांताक अंदूचो आयकॉन ऑफ इफी 50 म्हूण घोशीत केला. इफी वेळार सरकार ताचो भोवमान करतले जाल्यार उक्तावणाक बिग बी अमिताभ बच्चन हजर रावपाक शकता. अंदूचे इफीत बायल फिल्ममेकरांक मानाची सुवात मेळटली. लायफ टायम अचिव्हमेंट तशेंच 50 संवसारीक सिनेमांचे दिग्दर्शन केल्ल्या महिला दिग्दर्शकांचो सन्मान जातलो. सोमारा माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरान गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हजेरीत दिल्ली ही घोषणा केली. अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक संपन्न होगा. रजनीकांत को स्पेशल आइकॉन अवार्ड इफी 50 का दिया गया है. उन्होंने स्वीकार भी किया है और वो उद्घाटन के कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन जी भी रहेंगे. उनके द्वारा उद्घाटन का कार्यक्रम में वो होंगे और उसके साथ रजनीकांत भी होंगे. उनको ये अवार्ड दिया जाएगा. तो ये एक बेहतर संयोग होगा. फ्रांस की एक महान अभिनेत्री इजाबेल हुपे को इसी इफी 50 में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर फॉरेन आर्टिस्ट दिया जाएगा. ये 50वां वर्ष है तो 50 महिला दिग्दर्शकों द्वारा दिग्दर्शित 50 फिल्में दिखाई जाएगी. हे घोषणे उपरांत रजनीकांतांनी ट्विट करून भारत सरकाराचे उपकार मानलेत. गोवा 365 ब्युरो पणजी. कमिटीचेर आसूं वा भंडारी समाजात म्हजे कमिटीन जर भायल्या लोकांक आस्पावन घेतले आसत जाल्यार हांव समाज आनी गोंय लेगीत सोडपाक तयार आसा. अनिल होबळेन भंडारी समाजाचे दुसरे समितीच्या आरोपांक जाप दिल्या. भंडारी समाजाचे नवे आणि पोरणे समितीचो वाद सध्या तेंगशेर पावला. अनिल होबळेचे समितीन आपल्या कार्यकाळात 16,000 भायल्या लोकांचो आस्पाव करून घेतला असो आरोप अशोक नायकान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत केल्लो. ताका अनिल होबळेन जाप दिल्या. OBC सर्टिफिकेटी वेल्यान जाल्ल्या राजकारणाचेरय होबळेन उजवाड घातला. पळयात. म्हाका एक तुमकां क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. अशोक नायक म्हणटा पळय आपूण सो कॉल्ड प्रेसिडेंट म्हणटा तेणें पयर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी म्हाजेर तेणें भरपूर चार्जीस केले, म्हाजेर आरोप केले. पयलेच सुवातेर तो म्हणटा आमी भंडारी समाजान जवळ जवळ 16,000 परप्रांती म्हणजे ते लांबाणी आनी कोण दुसरे जात कन्नड बंदड सगळ्यांक आमी भंडारी समाजान समावेश करून घेतलो. 16,000 हें कितें शक्य आसूंक शकता तें तेणें जर प्रूफ केली तर जायत. हांव 16,000 म्हणिना,
तेणें एक सुवाळाच केले तर जायत जाल्यार हांव हें गोंय सोडटां, भंडारी समाज सोडटां आनी एक लांबाणी म्हणून हांव दुसरे जे हितून वयता स्टेटीन वयता. तेणें सुवाळाच प्रूव केल्या पुरो. आनी आमी म्हणजे आमचे कमिटी तांकां भितर घेतल्या म्हणून सांगता पळय ते चॅलेंज ताका म्हाजी. कितल्याच वर्साच्या लोकांनी सर्टिफिकेटी घेतलेली आहा, सोशियल वेलफेअराच्या मार्फत पासून ते कन्फर्म जाल्ल्यो आसा. हे डिप्युटी कलेक्टर आहा ते लोकांक त्रास करता आनी परत सगळो प्रोसिजर करूंक लायता म्हणून लोक मारूंक लागले गाळी. तुमच्या झगड्यांनी आमकां रे तुमी कित्याक फोंडान घालता काय म्हणून हांवें सरकारा कडेन रिक्वेस्ट केलो. सरकारान तो मान्य केलो आनी डिप्युटी कलेक्टर आतां हेंचे कितें ती लेटरां दिल्या न्हू म्हणून हे चाळवल्या. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कर्नाटकाक दिल्लो पर्यावरणीय दाखलो फाटी घेतलो तरीकय म्हादय खातीरचें आंदोलन बंद जावपाची चिन्नां दिसनात. म्हादय विशया वयल्यान सोमारा 10 संघटना एकठांय येवन तांच्यांनी एक फोरम तयार केला. पूण म्हादय वाटावपा खातीर तयार जाल्ल्या म्हादय बचाव अभियानाचो तातूंत आस्पाव ना. ह्या फोरमाचे फुडारपण केल्लो आदलो IAS ऑफिसर अरविंद भाटीकार ताचो निमंत्रक आणि RSSचो बंडखोर फुडारी सुभाष वेलिंगकार आणि आम आदमी पार्टीचो फुडारी एल्विस गोम्स हे ह्या फोरमाचे सहनिमंत्रक. ह्या फोरमा खाला आनीकय कांय संघटनांक ते आस्पावन घेवपाचे आसात. तांचो लढो फकत म्हादय खातीर आसचो ना जाल्यार गोंयच्यो सगळ्यो न्हंयो वाटावपा खातीर ते लढटले. म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकठांय येवचे. आज मेरेन जशें आमी उलो मारीत आयल्या आनी एकठांय जावन झगडत आयल्या वेगळे वेगळे इश्यूचेर, तशें ह्याय इश्यूचेर आमी झगडचे. ताका एक कमिटी जाय पडटा, ताका फुडारी जाय पडटात आनी जांकां एक्सपिरियन्स आसा, जे फिजिकली फीट आसात अशे लोक आनी जे विचार करपाक शकता अशा लोकांच्या फुडारा खाला हे आंदोलन चलपाक जाय. देखून हांवें सजेस्ट केलें की आमी हे एक पयली मिटींग घेवया. त्या मिटिंगेंत बाबा कितें जावचें हें डिसायड करया म्हणून. तशें त्या प्रमाणे आमी एक मिटींग घेतली. ज्या लोकांनी प्रतिसाद दिल्लो त्या लोकांची मिटींग घेतली. मागीर अशें ठरलें की हातून हांवें प्रपोज केलें की 2 कोऑर्डिनेटर आसचे. एक कोऑर्डिनेटर सुभाष वेलिंगकार, दुसरो एल्विस बाब गोमेश. आयज आमची कोऑर्डिनेशन कमिटी 22 जाणांची जाली. तातूंत संस्था जश्यो आसा तशें ज्या मनशांनी सामाजीक कामां केल्या, एक्सपिरियन्स आसा तांकां, तांणी मार्गदर्शन केलें, आदर आसा तांचे बद्दल अशे नागेशबाब करमली आणि एडवोकेट उदयबाब भेंब्रे ही 2 नांवां जीं आसात ही ते संस्थाच आशिल्ल्यान ती आमचे बरोबर आसात. म्हणजे 22 जाण आज हे सगळे जाण मेळून आमी हांगा आयल्या. हाज्या फुडें ही संख्या वाडटली फुडल्या काळांत. कर्नाटकाक पर्यावरणीय दाखलो दिल्ल्याचे खबर नाशिल्ल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळाक सांगिल्ले. ताचेर काँग्रेसीन टिका केल्या. आपलो निषेध उक्तावपा खातीर काँग्रेसीन पेपराची कमळां करून ती मांडवी न्हंयत सोडली. तांकां प्रकाश जावडेकर जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा तेणें उत्तर दिलें की हो विशय आपल्याक कितें आसा तो कांयच खबर ना आनी आपल्याक ह्या विशयाचेर आपूण माहिती कांयच ना म्हणून आपल्याक कितें डिसिजन घेतलो जाल्यार. पूण प्रश्न असो आसा की जेन्ना प्रकाश जावडेकर ऑल पार्टी डेलिगेशनाक जेन्ना अपॉयंटमेंट दिता तेन्ना मुख्यमंत्र्यान नक्कीच ताका ब्रीफ केलां आसतलें हो बाबा आमी अपॉयंटमेंट ऑल पार्टी डेलिगेशन कित्याक घेवन येता. सो आपल्याक खबर ना म्हणपाचो विशयच ना. सो अशें आसतना अक्षरशः हे आज अशें प्रकाश जावडेकरान उत्तर दिवप म्हणल्यार हे गोंय सरकाराचेर आनी गोंयच्या लोकांचेर एक व्हडलें थापट जावन आसा. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान म्हादयचो प्रश्न सोडोवपाक 10 दीस मागिल्ल्यान गोवा प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवान ताचेर टिका केल्या. आतां जेन्ना थंय गेल्ले तांच्यांनी स्टेटस को दवरूंक जाय आशिल्लो. 10 दिसान उत्तर दिता म्हूण सांगूंक जायनाशिल्लें. 10 दिसान उत्तर दिता म्हणजे कितें, 10 दीस आपणाक जाय ते पळोवपाक. वॉट डज इट मीन? ताणें सांगूंक जाय आशिल्लें स्टेटस को आसा तशें आपूण पळयता कितें ते अबेयन्सान दवरूंक जाय आशिल्लें लेटर. ते केलें काय कितें जाल्यार खंय ना खंय तरी आमी म्हणटले आशिल्लें डेलिगेशन जें केलां दिल्लीक तो खंय तरी सक्सेसफूल जालो टू सम एक्सटेंट. फूल न्ही टू सम एक्सटेंट इफ ते स्टेटस को म्हणिल्ले जाल्यार. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आणि अमर चावरिया. म्हादयच्या उदकाच्या विशया वयल्यान गोंयच्या 40 आमदारांनी एकसंघ रावपाचो उलो गोंयच्या आवाजान मारला.
मुख्यमंत्र्यान ह्या विशयाकडेन पळयतना राजकीय म्हण पळोवचे परस राज्याचे हित दोळ्यामुखार दवरचे अशें गोंयच्या आवाजान मागला. कर्नाटकान केल्लो उदका खातीरचो दावो बोगस आशिल्ल्याचें गोंयचो आवाजचो सहनिमंत्रक विरियाटो फर्नांडीस म्हणटा. तो म्हणटा कर्नाटकांतले कांय शेतकार उसाचें उत्पादन घेवंक लागल्यात आनी ताका लागून तांणी कळसा बंडुरा प्रकल्पांतल्यान म्हादयचें उदक मलप्रभेत वळोवपाचें थारायलां. उत्तर गोंयच्या शेतकारांचें हित मतीन घेवपाक जाय अशें गोंयचो आवाजाचें म्हणणें. 40 लेजिस्लेटर्स जे आमी निवडून काडल्या, वी वॉन्ट टू टेल देम प्लीज कम टुगेदर, प्लीज कम ऑन वन प्लॅटफॉर्म. इट्स एन अर्नस्ट अपील फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा. Different NGOs, different organizations are appealing to you all. We are looking up to you all. Learn from the legislators of Karnataka. 224 जे 24 वरां झगडटा आसता ते एका प्लॅटफॉर्मार आयल्या. तुमी 40 जाण आसा, प्लीज कम ऑन वन प्लॅटफॉर्म. प्लीज डू नॉट गेट इन टू दॅट वन अपमॅनशीप पॉलिटिक्स. बाबा प्रमोद सावंत आयज CM आसा, ताका CM करपाक तेंचोच हात आसा, पूण तेजे कडेन मागता आमी असल्या विशयाचेर तुजेर जो उपकार केला तेजो परत फेड करनाका. गोंयची पाड घालून आपलें बरें करूंक वचो नाका. गोंयच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा, समजपाक जाय. गोंयचो फुडार कितें जातलो ह्या निर्णयाचेर डिपेंड आसा आतां. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. सोमार दिसा दाखल जाल्ल्या अविश्वास थारावांत कुठ्ठाळी सरपंच एंजेला फुर्तादो आनी उपसरपंच रेमंड डिसाचेर हाडिल्लो अविश्वासाचो थाराव पास जालो. 11 पंच वांगडी आशिल्ले पंचायतींत 6 पंचांनी थारावा वटेन मतां दिली जाल्यार 4 पंचांनी थारावाच्या विरोधात. 1 पंच वांगडी गैरहजर रावलो. नव्या पंच मंडळाक आमदार एलिना साल्डानाचो तेंको आसा. Body was not taking us into confidence, and secondly there was no development work that was taken up. आमी जे लायन डिपार्टमेंटांत जे रेजोल्युशन घेताली, WRD or electricity department, none of the resolutions were forwarded, and ultimately we are answerable to the people. आमचे बोर्डांतली जी कितें रेजोल्युशन्स आमी घेताली ती थिंगाच डंप करून दवरताली पंचायतीन. सो आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन वी हॅव टेकन अ स्टँड that we will do it, we have to do, and we are answerable for the people. That everything as time comes when we come to know. But one thing I want to tell is, once we had moved the motion, when we had inverted the thing, आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन we went to MLA, who is the head of our constituency, and we told her our difficulties, what we were facing in our panchayat. आणि तेन्ना आमकां आमचे मॅडमीचो फूल सपोर्ट मेळ्ळो आनी आमकां मॅडमीन सांगलें जोरी तोरी तुमी सगळीं एकठांय जावन कितें बरें करपाक तुमचें डिसिजन आहा जाल्यार आमकां तिचो फूल सपोर्ट आहा म्हूण. एंड देन वी ऑल्सो वेंट टू द CM and CM gave us full support and he said you will go ahead and he is there. तेणी म्हणलां आमची कामां केलो नाय, आमकां नो कॉन्फिडन्सान घेयना आसतना ते म्हणटाय आमी काम करताले. आतां तेच बरोबर ताणें आयज न्यूजार सांगलां की आपणागे रेजोल्युशन फॉरवर्ड केलो नाय म्हणून. म्हाका ही आख्खी फायल आहा, तुमी जाय जाल्यार ते फोटो काडाय. सगळे रेजोल्युशन जितली मिटिंगेक येयलें ती आमी फॉरवर्ड केलें. बेश्टें कितें उलयलें म्हूण जायना, बाऱ्याक कितें मारलें म्हणून सगळे धाडलें. ह्यो आमकां फायली आहाय, ह्यो टेंडरा येयलो आहाय. आतां BDO न्यू रूल काडला, ग्रामसभा रेजोल्युशन जाय म्हणून, ताका लागून त्यो ग्रामसभा मिटिंगेक घालपाक रावले. आतां ते आतां सांगता आपणा MLA सपोर्ट आहा आनी CMागे सपोर्ट आहा. आमकांय पंचायत मिनिस्टरागे सपोर्ट आहा आनी आमकांय CMागे सपोर्ट आहा. आमकां दोगांयलो सपोर्ट ना. आमकां मिनिस्ट्री कॅबिनेट मिनिस्टर आहाय तेंगे सगळ्यांलो सपोर्ट आहा. आमी BJP गव्हर्मेंटाक सपोर्ट केलोलो आनी कितें आमकां सपोर्ट आसपाना. घरान घेवन भोंवलोलो हांव, आमचे MLAकूय घेवन भोंवलोलो आनी हेका हांवें निवडायन हाडलोले, हांव तेकाय घेवन भोंवलोलो. हांव एक रिक्वेस्ट करता, तेणें म्हणलें आतां की कसलें काम आहा जाल्यार हांव मुखार CMान सपोर्ट कोत म्हूण सांगलें म्हूण एक करून घेवचें. कितें लास्ट टायम 2 इलेक्शन येयलीं, MP इलेक्शन येयलें आनी असेंब्ली इलेक्शन येयलें. कोड ऑफ कंडक्ट कितले म्हयन्यान चुरले तेका बरें खबर ना आसतली. पेपरार कितल्यो पंचायत बॉब मारताल्यो बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. गटर क्लिनिंग करपाक मेळनाय म्हणून, कांय काम करपाक मेळना म्हणून, इवन म्युनिसिपालिटी बॉब मारताल्यो. जाल्यार जेन्ना आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी इलेक्शन ना तेन्ना आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी कोड ऑफ कंडक्ट लागोंक शकना.
जरी तर हें तर केलोलें पयलें आनी आतां पासून कोच जाल्यार तेका जायते फायदो जातलो. कित्याक ह्यो टेंडर फायली ज्यो उरलो आहाय इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्टा लागून ह्यो सगळ्यो फायली क्लियर जायन काम जाता आसलो लोकांनी. आतां इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागलो आसून आमच्यान कितकोन टेंडर करूं जाता. आनी ते टायमार त्यो फायली टेंडर जालोल्यो जाल्यार आमकां तो न्यू रूल येयला तो लागपा न्हू ग्रामसभा घालून रेजोल्युशन घेवन फायल फॉरवर्ड करपा जाय म्हण. सगळी फायलीन उरलो आहाय हिंगा पास जायन येयलो आहाय. सगळी ताणें एलिगेशन घायलें की आमचे बेसलेस कांय तेका अर्थ ना कांय ना आनी हॅरेसमेंट आमकां ती कोत्ताली. कित्याक रुलींग बॉडी ऑपोजीट मेंबर्स म्हणून आमी केन्ना घेवना. आमी सगळे आमचे भाशेन ट्रीट कोत्ताले. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. काणकोण नगरपालिकेचो नवो उपनगराध्यक्ष म्हूण हेमंत कुमार नायक गांवकार सोमारा बिनविरोध वेंचून आयलो. काणकोण पालिका मंडळा खातीर पूर्ण वेळ मुख्याधिकारी गरजेचो आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. उपनगराध्यक्ष पदा खातीर हेमंत कुमार हो एकूच उमेदवार आसलो. मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायक ह्या वेळार वेंचणूक अधिकारी म्हूण हजर रावलो. हेमंत कुमार बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्याचें तेणेंच जाहीर केलें. हांव आयज परत आमचे सर मिनिस्टर आयिल्ले त्याय दीस तेणेन मागणी केला हें सगळें आमगेलें काम लेट जावपाक कारण एकूच म्हळ्यार आमकां परमानंट चीफ ऑफिसर हो काणकोण खातीर म्युन्सिपालिटीक सामकी गरज आसा. एकूय काम आमचें मुखार वचना कित्याक एवरी मंगळार आनी ब्रेस्ताराक एक विका दोनदा चीफ ऑफिसर येता पूण ताका त्याच दिसांनी मिटिंगी आसतात तोय त्यो कॅन्सल करूं शकना. अशें करून आमी फाटीं पडले आसा. आनी आतां आमकां मिनिस्टर सर आमकां पयर सांगून गेलात इंदोर बाबाडेंनी आमी पयर उलयलां की आमकां परमानंट चीफ ऑफिसर दिवचो. As there is only one candidate for the post of vice chairperson and in accordance with the sub-rule 1 of the rule 7 of municipalities, Goa municipalities chairperson and vice chairperson election rules 1969, I hereby declare Sri Hemant Kumar Sadanand Naik Gaonkar as the vice chairperson of Kanakal. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. कांय दिसां आदीं गोवा 365 मडगांव शिरवडेच्या कोयरा राशीचो विशय उक्ताडार हाडिल्लो. ताची दखल घेत वॉर्डाच्या नगरसेवकान थंयचो कोयर उखल्लो. ताचीकूय फुडें वचून कोयर उडोवपांचेर नदर दवरपा खातीर त्या नगरसेवकान कांय मनीस नेमल्यात. मडगांवकारा खातीर कोयराचो प्रस्न तकली कणकणावपी समस्या थारला. पालिका वाठारांतल्या सगळेच कोयराचो पालिका विलव लावपाक शकना. कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर एजन्सी नेमूनय सोन सड्यार कोयर उडोवप चालूच आसा. 4 दीस पयले तुमी 365चेर एक न्यूज येयल्ले की शिरवडे STP प्लांटा कडेन गार्बेज पडलेली आसा म्हणून. थिंगाच्या लोकांनी एक बायट दिल्ली सांगपाक की म्युन्सिपालिटी आनी आमी कांय काम करनात म्हणून. बट आयज तुमी थिंगा गेल्यात थिंगा सगळें आमी क्लियर केल्या. आज तरी पण आमी सगळें निवड केला आनी आयज रातीक आमी थिंगा 2 स्पॉटाचेर एक एंट्री करतात थिंगाच ते झरिनाची एंट्री करतात थिंगाच आनी हिंगा आमी नायट पेट्रोलिंग धरपाचें आहा. आज नायट पेट्रोलिंग धरपाचें आनी CCTV बी बसयल्या प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. CCTV दवरली जाल्यार तुमी म्हाका सांगात तेजे कॉस्ट कितले आसता. हू इज गोइंग टू गीव द कॉस्ट. सो असलो आय विल नॉट से एनीथिंग ऑन इट बिकॉज इट इज द everybody is at fault. The government is also at fault. The municipality is also at fault. Everybody is fault. We all have to come together. The government, the municipality, everybody, the citizen also. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. पर्राचे अखिल गोंय पावणावेले आकाश दिवस सर्तीत अमेयचारी जयंत वडगांवकर विनायक नायका सयत हेर 15 जाण जाल्यार कळंगूट पावणावेले सर्तीत मॅथ्यू लोबो इंद्रकांत च्यारी आनी दयानंद मातोडकरा सयत हेर 15 सर्तक जैतवंत जाले. पर्रा सिटीजन असोसिएशन फोरमाची अंदूची ही 6वी सर्त. दर वर्सा प्रमाण अंदूय घडोवन हाडिल्ली पर्रा सिटीजन्स असोसिएशन फोरमाची फेस्टिवल ऑफ लायट्स ही आकाश दिवस सर्त यशस्वी जाली. सर्तीत 1766 सर्तकांनी हजेरी लायली. अंदूचें आकर्शण म्हणजे ह्या आकाश दिव्यांनी सामाजीक लागणूक मानत उजवाड दितना पर्यावरण भलायके विशींचे कांय बरे विचार लोकां मेरेन पावयले. ही सर्त सुरू करपाक कळंगूटचो आमदार आनी विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्री मायकल लोबोन फुडाकार घेतला.
प्रदीप मोरजकार, डिलायला लोबो आणि मायकल लोबोन सर्त सुरू करपा फाटलो हेच सांगलो. जाल्यार उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरांनी हजेरी लायत आयोजकांची तोखणाय केली. पळयात. अँड इको फ्रेंडली, हितून यूज ऑफ प्लास्टीक इज बँड, हितून यूज ऑफ थर्मोकॉल इज बँड. नॅचरल रिसोर्सिसान जे तयार केल्ले आकाश कंदील म्हाका दिसता खुबशे येयल्ले आहा आनी हांव सगळ्या पार्टिसिपंट्सांक कॉंग्रेच्युलेट करता, तसोच सगळ्या गोंयच्या लोकांक. दीस इज द फेस्टिवल ऑफ लायट्स. इट ब्रिंग्स लायट्स इन द फॅमिली अँड नेबरहूड अँड इन द विलेज अँड इन द टावन इन द सिटी. सो हो उजवाड एकवटाचो मिन्स द लायट ऑफ टुगेदरनेस. इतल्यान खऱ्या अर्थान दिवाळाची जे आकाश दिवस जे लावपाची जी हिंदू संस्कृती प्रमाणे जी संस्कृती आहा प्रोत्साहन दिवपाक एक आमचो क्रिस्तांव भाव जावन सुद्दां हे आयोजन करणें बरी जाता. जे आकाशकंदील तयार जाता ते सगळे बायोडिग्रेडेबल आणि जे इको फ्रेंडली आसात. सो तो एक आमचो एक हेतू आसलो. I wish all the Goans a happy Deepavali, and we are having our 6th Akash Kandil competition here in Parra. Once again, we have 1,800 participants today. So I welcome all the participants of Goa, and I thank our Parra Citizen Forum volunteers. पर्राच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.